बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. भयणी भावंडो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक हे मिसाचीक माई मोगाची होकार. आज आमी मिसांत मागता असे सांवलेमुस जे आमचे बापूचो एक वर्स भरता अंतरल्यान सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना आयज पवित्र सभा करता परब भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझाना ह्या भक्तिवंताची जो जावन आसा स्थापणार घडणार सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी हो संस्था ही ताची परब करून पवित्र सभा किरीत भाशेन देवाक दिन भासता. भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझानाच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या देण्या बसत फ्रांस दे सांत भाग्यवन विसेंत द पावलाची संस्था भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझाना आनी ताच्या सांगात्यांनी घडोवन हाडली. दुबळ्यांचे हाल उपद्रे उणे करूंक तांकां आपली मोजत दिवंक आनी देखून दर एक दिसाक दर वर्साक 9 सप्टेंबराची आमी ताची परब करता. जरूय तो 8 सप्टेंबराची मेल्लो 8 परब करूंक जायना कारण त्या दिसाक आमी सायबिरमांच्या जल्मांचो दीस पाळटाव जशे भाशेन आमी काल केले. आनी आज 9 तारखेर सप्टेंबराची भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझाना आजची परब. मागुया पयली सुवातेर विसेंतीन संस्थेचे सगळ्या संवसाराक शिंपडलेले वांगड्या पासत मागुया भाग्यवंत विसेंत द पावल हांणी सुरू केल्लो हो दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावर भोव करून समाजाची देगेक आसलेल्यां खातीर वावर फुडें वचून आनी तिसरी सुवातेर फ्रेडरीक ओझाना हाका पवित्र सभेन सांत हो भाग्यवंत म्हूण पाचलो. ही चिंतना आज मनान धरून आनी अशें सांवले हे आमच्या भावाक सासणाची सवस्काय मागून हे मिसांत बरे भाशेन वांटून घेवया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. सौभाग्यवन सुदान संकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं
सगळीं आमची पातकां भोगसोन आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. बापा, सगले देण्याचे दातारा, आमचे सगले आनी आमी सगलीं तुवेंनूच दिल्ले एक खुंक्या देणे म्हणून आमी जाणा. तुजे मीतमेर नासलेले बलेपणाचे उपकार उडकून घेवन सगले काळजान आनी शक्तीन तुजो मोग करूं आनी आमचे दुबळे धाकटे भावांची सेवा चाकरी करूं आमकां उदार मन आनी काळीज दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागीवोन पावलून कॉलॉस्करांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमच्या वायट चिंतनांक आनी खोट्या कर्तुबा लागून एक वेळ देवा सोशिल्ली तुमी पयस आसल्यात, ताचेर दुस्मान आसल्यात. पूण आतां देवान तुमकां आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या विनाशी कुडीन परतून आपल्या वेंगेन घेतल्या आनी आपणा मुखार ताणें पवित्र निश्कोलान आनी निरोपाद्री केल्यात. आतां तुमी भावार्थान तीर आनी गोठ रावात. शुभ वर्तमान आयकून तुमकां मेवता ते बरवशांतल्यान तुमी कडसावू नाकात. हें शुभ वर्तमान सगल्या मनशाक परगट जालां आनी हांव पेद्रू पावलू ताचो सेवक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. पोतून म्हणया, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. तुजे नांवाचे पदवेर म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका नीट करूं दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानार घाल. जबाब. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. परमेस्पूर म्हजो जीव सांबाळटा. कोशे मनान ताका योद वुमतलो. तूं भोव कोणवालो म्हूण ताका वाखाणटलो. जबाब. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गार. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. Survespor tunce sove asu. तुमचे सोबे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणयो तोडून आनी त्यो ताळतार मुरडून खाताले.
कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या संगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना तांणी कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावूंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाच्या इश्टानो, देवान इस्रायल पोरजेक हे सगळे सोमूर्त दिल्ली हो उपदेश दिल्ले, तांचे जिवीत देवाक मानता तसले जिवन आनी आपल्या पेल्या सोबे संबंदान वाडूंक. आनी ह्या पासत हे सोमूर्त देवान इस्रायल पोरजेक दिल्ले. पूण जसो काळ बदललो जाय ते दुसरे आज्ञा ह्याच सोमूर्तीक लागलोले, ऑक्झिलरी लॉज भितर सरले जे तांचे जिवीत एके भाशेन वाटेर दवरताले. तर ह्या पासत जेन्ना फारिजेव आनी हे सगळे हे कायदे नेम आनीक ओदीक घडून हाडटात, तांकां आनीक बारीकसाणीन पळयतात तेन्ना ते विसरतात देवाचें मन कितें आसलें तें, ओ स्पिरीट ऑफ द लॉ दे फॉरगेट. देवाचें मन हे कायदे कित्याक, ओ देवान हे कायदे इस्रायल पोरसाक कित्याक दिल्ले ते. देवान हे कायदे तांकां दिल्ले तांची इश्टागोत देवा सरशी वाडोवंक आनी तशेंच एकामेका सरशी तांचो संबंद घट जावंक. आनी ह्या पासत जेजू आयज जेन्ना फारिजे ताचेर निशेध मारतात, ताच्या शिसाचेर निशेध मारतात, कितें कायदे मोडटात, तेन्ना जेजू आयज तांकां उगडास कोत्ता की हे जे कायदे नेम आसात ते मनशाच्या फायद्याक आसात आनी मनशाच्या बरेपणा पासत दिल्ले आसात. तर कायदे आनी नेम उंच न्हय, पूण जे आमचे मनीसकुणाचे कायदे आसा ओ नेम आसा, द स्पिरीट ऑफ द लॉ ऑर द लॉ ऑफ लव इज ग्रेटर इन सर्टन सर्कमस्टान्सीस. सो ह्या पासत जेन्ना आमी हे नेम कायदे पाडूंक वेतात तेन्ना जेजू ह्या फारिसेवांक उगडास कोत्ता की जे नेम कायदे आसात ते देवान तांच्या बरेपणा पासत दिल्यात. आनी फारिजेव हे चूक कित्याक काडटात काय? फारिजेव जेजूक धरूंक रावताले, शिस्सांक सांपडटले काय म्हूण रावताले. तांकां देवाच्या आज्ञाची मोग आसूंक ना, ते मोगान हें काम करिनासले. तर आयज इश्टानो आमकां सगल्यांक एक उलो मोगाची आज्ञा सांबाळूंक. जेजून आमकां शिकयला ते भाशेन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आयज आमकां हो शुभ वर्तमान उलो कोत्ता. आनी आमी नेम कायदे पाडटात ते आमच्या भितरल्यान वो मोगान आमी ते नेम कायदे पाडूंक जाय. आमी देवाचो मोग कोत्तात ह्या पासत हे नेम कायदे आमी पाडूंक जाय. आनी न्हूच फकत आमी हे नेम कायदे दिलात म्हूण पाडूंक जाय. तर आयज ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता आसतना ह्या मिसांत आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. मोगाक ओ मोगान जिवंक आनी देवा आनी पेल्या सोबे आमचो संबंद थीरगोट करूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. भेटोने वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. Thank you.
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भू मोगाळ बाप्पा, भक्तिवंत फ्रेडरिक ओझनान हाचो उगडास करून 334 तुवें केल्ले सगळे उपकारां खातीर वाखणणेचो योजना आमी तुका भेटयता. आमकां फावो नासतना तुवें जायती आमकां देणी दिल्यात. तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, मितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. सर्वेश्वरा तुझे चक्र असेसावले मिसाची काकूत कर. काय संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तूं मेलो तो शेंचेचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, भाग्योन विसेंदे पावल, भक्तिवंत फ्रेदरीक ओझनाम आनी आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. मनशाचो पूत सोनमाराचो दोनी जायते तरेचे कायदे परंपरा आमचे सगळे आसा, पूण सगळ्याहून देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग, सगळ्याहून भोव करून समाजान भायर आयलेलें सगळें आमची दया काकूत, आमचें उदारपण आनी आमचो तेंको. हो जेजू जाणें सगळ्यांक एकाच वेगींत एकठायली आमी दुसऱ्या सगळे उदीक उदार आनी दयाळ जावं ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बापा स्वर्गीच्या. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार कायोन गावया.
D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबून खुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान खुशी दादोसाया म्हज्या जेवणाक येयात बाबून खुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान खुशी दादोसाया जेसू जेसू जिवीत तुजें Saudi Civitamce Gesù, Gesù, Civituce Saudi Civitamce Uno morun vanta Civan morun moza Tu mi suro saya Dusran civan Uno morun vanta Civan borun moza Tumi suro sayat Dusrang civan bora Jesu, Jesu, civituce Saudi civitamce Jesu, Jesu, civituce Saudi civitamce सगळीं उबी रावया. भक्तिवन फ्रेडरीक ओझानाक भाग्यवंतपणाचो मान मेलचे खातीर मागणें. देवा, फ्रेडरीक ओझाना आनी तांच्या सांगात्याची काळजां तुवें दुर्बलांच्या मोगान भरलीं आनी सोंसतल्यांच्या गरजांक पावचे खातीर एक संस्था घडोवन तुवें तांकां स्फूर्ती दिली. क्रिस्ती प्रतिमोगाचो वावर तुज्या आशिर्वादान भर. पवित्र सभेन फ्रेडरिकाक भाग्यवंत कसो मान दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाल्यार तुज्या दोळ्या मुखार तो तुका कितलो मानवलो तें विजमितां वरवीं आमकां दाखय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा आमचे बापा, फ्रेडरीक ओझानम आनी ताच्या सांगात्या खातीर उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमी हीं दानां भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताची कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसली. ह्या आत्मीक पोसणाची गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भोगतीन भोव करून दुबळ्यांची, कोण नासलेल्यांची, अनाथांची, समाजाचे देगेक आसलेल्यांची सेवा करूंक आमकां तेच उर्बेन आनी उमेदीन बोर म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आज 9:30 वरांचेर आमचे सिनियर्स हांची जमात, सिनियर सिटिजन्स हांचे लागीं मागता हांव हे जमातीक हाजीर जावंक. सांजे 3:30 वरांचेर ऑल्टर सर्वीस हांची जमात आनी सकाळीं 11 वाजता आमचे विमेन ऑफ होप ही सांगाताक मागण्यांत सारतेली तांचेय पासत आमी मागुया. सांजे 6 वरांचेर सदां भाशेन इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें आनी फाल्यां सदां भाशेन आमची मिसां 6:30, 8, 9:15 आनी सांजे 5:30
भुरग्यांक दोतून आसतली 8 ते 9. फाल्यां दुसरो आयतार जाल्ल्यान म्हयन्यांतलो आमची SSVP वांगडी इगोजेचे दारा भायर आपलें कलेक्शन करतली आपल्या गांवच्या दुबळ्यां पासत. तांचोय आमी उगडास करुया. किरीत आमी आज शेबासकी दिता. किरीत आमी आज देव बरें करूं म्हणटा. दर एका SSVPच्या वांगड्याक सेंट विन्संट द पॉल सोसायटीची वांगडी आमचे फिरगोजीन वावरूंक लागल्यार 40 वर्सां सोंपलीं. मागुया ह्या आमच्या वांगड्या पासत, तांचे फॅमिली पासत, तांचे वावरा पासत आनी दुबल्या धाकटें सवें जेजूचो उपकार पळोवन ताचीच सेवा करूंक आपले आस्तीचो आनी आपल्या वेळाचो तांणी उदारपणान वांटो दिवंक तांचे पासत मागुया. सर्वेश पौर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा कायोन गावया U33 सोयतीवंत आमचो देव पेज 248. U33 पेज 248. Jesus.